जी असेंब्ली असली तितूर काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आमी सांगलेले की आमच्या गोयच्या लोकांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे आहा तेंच्यांनी जे पोगो बील डिमांड करपाचे जे सिग्नेचर्स 1000 आनी ऑलमोस्ट 20 ते 25,000 ती सिग्नेचर्स जातले 10-15 दिसांक आमी कलेक्ट केल्ले डोर टू डोर ते घेवन आमी सीएमाक दितले म्हणून फक्त इनवर्ट करतले म्हणून जाल्यार हे जेन्ना जालें तेन्ना सकाळच्यान आमकां पुलिसांचे फोन येवपाक लागले म्हाका घरा येवन हांगा हाडलो पुलीस स्टेशनार हाडलो बिचोल्यान डिटेन केलो अरावंड 10:30 तेंच्यांनी हाडून म्हाका दवरलो हांगा आनी आमकां खबर आसा हे हितून आमी पुलिसांकूय ब्लेम करिना कित्याक जे कितें चलता ते वयल्यान सीएम हाल्लोलो आसा आख्खो सीएमाचे पांया पोंची जमीन म्हणटा पळय ती काबार जाल्ली आसा आनी जेन्नाच्यान हांवें सांगला हांव साखळे कंटेस्ट करपाक चिंत्ता म्हणून जाल्यार तो सामको भियाल्लो आसा जाल्यार तो ते म्हाका 9:30च्यान दवरलो तेंच्यांनी आनी मागीर कितें जालें मागीर म्हाज्या कडल्यान नांवां घेतली तेंच्यांनी असेंब्लीन कोण वयतले काय म्हणून इनवर्ट करपाक 2 जाणांक वचपाक दिता म्हणून मागीर 2 जाण आमी 2 जाण नांवां दिल्यान विरेशाचे आनी कृष्णाचे सो तेंच्यांनी ते बॉक्स घेवन गेले आनी ते असेंब्लीन घेवन गेले तांकां भितर घेवन गेले पुलीस पासून घेवन गेले कित्याक पुलिसांनी आमकां अश्युअर केल्ले की ते घेवन वयतले म्हणून तेंच्यांनी आपली प्रॉमीस पाळ्ळी ते आमकां घेवन भितर गेले ते भितर गेले जेन्ना भितर गेले तेन्ना तेंच्यांनी ते दिवपाक इनवर्ट करपाक ऑफिसान गेले सीएमाच्या वयल्यान तांकां सकयल जालें इनवर्ट करपाक म्हणून जेन्ना इनवर्ट करपाक ते गेले तेन्ना मागीर हे येयले बर्वे म्हणून कोणाचो तरी फोन येयलो तांकां आतां तो कोण बर्वे तो आमकां खबर ना तो म्हाका दिसता सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान ते बर्वेन सांगलें की तेंचे घेवं नाका म्हणून ती लेटरां घेवं नाका म्हणून म्हणजे हेंचो मत कितलो तो पळय हेका गोंयकारांनी सायन मारलेले ते लेटर गोंयकारांनी सायन मारलेली ती लेटरां हे घेवपाक इनवर्ट करपाक दिना आमी खंय प्रोटेस्ट करिनासले आमी थंय मोर्चा करिनासले बाकीच्या भशेन आमी नौटंकी करिनासले फक्त इनवर्ट करपाक मेमोरेंडम दिवपाक ते पासून तेंच्यांनी घेवंक ना मागीर तेंच्यांनी विरेशाक आनी कृष्णाक तेंच्यांनी डिटेन केलो आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार व्हेले मागीर थंयच्याच सायबान ती लेटरां घेतली आनी स्वता इनवर्ट केली आनी तेणे ताका धाडले मागीर म्हाका तेंच्यांनी हांगाच बसोवन दवरलो हांवें विचारलें कित्याक दवरला काय म्हणून जाल्यार म्हणले सायबाक घेवन मागीर PI मिटिंगेक गेल्लो मागीर येयले मागीर थंयच्यान म्हाका तेंच्यांनी साखळे घेवन गेले ते साखळे जेन्ना ते म्हाका घेवन गेले साखळे म्युन्सिपाल्टीन थंयसर SDM आसलो तेका एडिशनल चार्ज थंय आसा सो थंय आसलो थंयच्यान मागीर म्हाका तेंच्यांनी बॉन्ड सायन करपाक लायलो की हांव असेंब्ली कडेन वयचो ना म्हणून पूण आमचो जो एडवोकेट आसा एडवोकेट कार्लोस फेरेरा तेणे म्हाका सांगलें की बॉन्ड सायन करूं नाका म्हणून कित्याक म्हाका जे डिटेन्शन केल्ले आयज ते फूल इल्लीगल करपाक लायबल नासलो सो हांवें बॉन्ड सायन करूंक ना लास्टाक मागीर म्हाका परतो बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो आनी मागीर PIचे आनी DYSPचे डिस्कशन जालें आनी आतां म्हाका तेंच्यांनी वच म्हणून सांगलें घरा पूण हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की आयज पुलीस मशिनरी कशी यूज करता आयज हांगा गोंयान रेप जाता मर्डर जाता हांगा शूटआवट जाता तेन्ना थंय पुलीस स्टाफाक ते घालिना ते पुलीस स्टाफाक यूज करतात आयज कॉमन जनतेक जे लोक गोंयकारांक लागून झगडटा आपल्या गांवांक लागून झगडटा पळय तांकां अरेस्ट करपाक आनी तेंच्या फाटल्यान आख्खो पुलीस फोर्स लायता आयज आमकां जर जाय आसले जाल्यार हांगा हजारांनी भुरगे हांव हाडूं शकतालो भायर हजारांनी भुरगे पूण आमकां ती नौटंकी करपाची नासली कित्याक आमचे आयज ऑलमोस्ट 100-150 भुरगे आयज धारबांदोडा सत्तरी वाळपयच्या गांवांनी थंय लोकांक हेल्प करता फ्लड रिलीफान सो ते भुरगे तांकां थंयसर फ्लड रिलीफ करचे सोडून ते भुरगे हांगा येतले तेंची कामां थंय उरतली पेंडींग त्या लोकांक मदत जावपाची उरतली म्हणून आमी हांगा कोणाक कॉल आउट करूंक नासले आनी आमी करचे बी नासले कित्याक आमकां सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमच्या गोंयकारांच्या प्रती आमकां खबर आसा आयज आमच्या भुरग्यांची गरज त्या लोकांक चड म्हाका ना हांव हांगा 1 दीस 2 दीस न्हिदलो गोंयकारांक लागून आनी पोगो बिलाक लागून म्हणून म्हाका फरक पडना पूण हे आयज जे डिटेन्शन तेंच्यांनी केल्ले पळय इल्लीगल आमच्या आतां कार्लोसान आमचो जो एडवोकेट कार्लोस आसा तेणी ऑलरेडी म्हाजेर 6 केसी हाडले भितरले 3 केसी हायकोर्टान भायर मारले तरी ह्या सीएमाक लॉज ना ह्या होम मिनिस्टराक मात सुद्दां लॉज ना की तो इल्लीगली पुलिसांक कोणान घालता सद्या आमी ऑलरेडी आमकां लॉकडावनान जे तेंच्यांनी अरेस्ट केल्ले इल्लीगली म्हाका घरा कडल्यान उखल्लो ते ऑलरेडी आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घातलेले आसा पुलिसांचेर आनी ऑलरेडी आतां हांगा जालें हांगा जर परत जालें हांव नकळो आतां तो कितें घालतलो काय ना तो पूण बिंग अ एडवोकेट आनी बिंग अ लिगल एडवायझर तेणे आमकां सांगलें की आमी भिवपाची गरजूच ना म्हणून कोणाक कित्याक आमी जेन्ना कोणाचो मर्डर करूंक ना कोणाचो खून करूंक ना कोणाक लुटूंक ना कोणाची चोरूंक ना तेन्ना आमकां भिवपाची गरज ना भिवपाची जर कोणाक गरज आसा जाल्यार ते सीएमाक आसा आनी ताका सांगता तूं आयज म्हाका हांगा आख्खो दीस जो बसयला पळय आयज तुज्या साखळे मतदारसंघानूच मिटींग आसली म्हाजी तुका एक सांगपाक सोदता तुज्या साखळे जेन्ना हांव रावतलो पळय पार्सेकराची जी हालत जाल्ली पळय त्याच्याकून बत्तर हालत तुजी जातली ही चॅलेंज करता तुका हांव
तू आयज आमकां जितलो तू हॅरेस करतलो, जितले आमकां तू हॅरेस करतलो, जितलो तू आमकां एक्सप्लॉयट करतलो पळय तितले आमी स्ट्रॉंग जातले. तू आमकां हांगा भितर दवरूं शकना, कायदो तू मोडू शकना, कायदो तुवें बरोवंक ना. कायदो एक बूक आसा, त्याच्या फाटल्यान सुप्रीम कोर्ट आसा, सेक्शन आहा, तेका आर्टिकल्स आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा. तुका बोण्यांक काय खबर ना, तू दोतर काय फातर लोकांक खबर ना, तुका काय खबर ना कितें करपाचें तें म्हणून उठता आनी बसता घरा कडल्यान ओडून हाडटा पळय. हे तुमची जी नाटकां चल्ल्या पळय, हांव पुलिसांकूय सांगपाक सोदता, रिक्वेस्ट करता, आमी खंयच्याच पुलीस ऑफिसराच्या अगेन्स्ट ना आनी आमी जाणा तुमचेर प्रेशर आहा म्हणून. पूण फाल्यां तुम्ही आमकां ब्लेम करू नका. जेन्ना जर तुम्ही आमकां इलिगली हाडून परते जर अनकॉन्स्टिट्युशनल हाडून जर पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले, फेक बॉन्ड जर सायन करपाक घेवपाक लागले, आमचो एडवोकेट ओगी रावपाचो ना. मागीर आमकां ब्लेम करू नका तुम्ही. आमी तुमच्या सायडीन आसा, पुलिसांक आमी सदांच सपोर्ट करीत येयला. काल तुमकां जेवण पासून नासलें तेन्ना आमी इश्यू रेज केल्लो. सो आमी तुमकां इतलेंच सांगता की तुम्ही प्रेशराचेर फाल्यां तुमचो जॉब गेलो, फाल्यां तुमची बायल भुरगीं उपाशी उरतली, सीएमाची उरची ना. तुमच्या बायल भुरगे फाल्यां तुमच्या घराचे रेंट आसतले, भुरग्याचे एज्युकेशन लोन आसतले आनी कितें आसतलें, फाल्यां तुमी फोंडान पडो नाका. ही आमची एक एडवायस तुमकां गोंयकार म्हणून. कित्याक पयलींच तुमी हे घाटयांक भरलेले आसा तेंच्यान डिपार्टमेंटान. फाल्यां आमकां एव्हरी गोंयकार जो पुलीस डिपार्टमेंटान आसा पळय तो आमकां इम्पॉर्टंट आसा. एव्हरी गोंयकाराचो जॉब आमकां इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आयज गोंयकार जॉबलेस जाल्ला. फाल्यां अशें नाका की आमकां लागून तुमचो जॉब गेलो म्हणून. आमकां लागून न्हू, एक्चुअली तो तुमी रॉंग ऑर्डर्स फॉलो केले, खंयच्या तरी प्रेशराचेर काम केलें म्हणून तुमचे तुमी हे करता म्हणून जाता. हय, आमचे सगळे आता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर पावला. ते सगळे फायनल ऑलमोस्ट बाय ऑगस्ट एंड नाल्यार सप्टेंबर फर्स्ट वीक म्हटल्यार आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय. हय, कॅन्डिडेट आमचे ऑलमोस्ट 25 to 27 प्लेसींचेर आमचे कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट जाल्ले आसा. तांकां आमी कामाक लायिल्ले आसा आनी एक म्हयन्याचो तांकां आमी रिपोर्टिंग सिस्टम केल्लो आसा. सो एक म्हयन्याचे ते ऑब्जर्वेशनाचेर आसा, तेंचे परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट जातले. कित्याक आमचे जे आमदार आसतले नाल्यार आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले पळय ते बोणे आसपाक जायना आनी ते एम्पावर्ड आसपाक जाय, ते सारखे आसपाक जाय, लोकांची जनता करपाक तेंच्या कडेन कॅपेबिलिटी आसपाक जाय. सो तेका लागून तांकां फूल रिपोर्टिंग सिस्टम आसता, तांकां ट्रेनिंग सेशन्स आसता. सो हे सगळे आमचे प्रोसिजर जो आसा पळय तो चालू जाल्लो आसा. आयज म्हाका तेच खबर ना. आयज आमी म्हाका अशें तेंच्यान सांगलें की आयज आमी असेंब्लीन लेटरां दिवपाक वयतले. तांकां दिसलें की आमी थंय हजारांनी लोक व्हरतले म्हणून आनी आमकां तेका लागून प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणून म्हाका घरा कडल्यान उखल्लो. जस्ट इमेजीन, दीस द सेकंड टायम तेंच्यांनी म्हाका घरा कडल्यान उखल्ला. घरा कडल्यान उखलून तेंच्यांनी म्हाका 5:30 बसयला हांगा आनी आतां थंय एसडीएमा कडेन व्हरोन हाडलो. थंय बॉन्ड सायन करपाक म्हाका एसडीएमान लायलो होता. म्हाज्या एडवोकेटान आमकां सांगलें तो बॉन्ड सायन करूं नाका, पूण तो आमी सायन करूंक ना. पूण आतां म्हाका डायरेक्ट तेंच्यांनी रिलीज केलो. म्हटल्यार हेचो मिनींग इतलोच की जें कितें आयज चल्लां पळय सकाळच्यान, थंय विरेशाक अरेस्ट केले, तांकां डिटेन केले, सगळें इल्लिगल. तो इनवर्ड घेना, दॅट इज इल्लिगल. तो बर्वे काय परवे कोण तरी सीएमाचो मनीस आसतलो, तो फोन मारून सांगता थंय ते घेवं नाका म्हणून इनवर्ड. ह्या बोण्यांक हांकां बसयला तरी कोण. हांव सीएमाक परती एक मेसेज दिवपाक सोदता की बाबा प्लीज चेंज युअर एडवायझर. तुका फोंडान घालतात ते तुजे एडवायझर. तुका कोण एडवायज करता पळय, तुका अक्षरशः फोंडान घातलो आसा. तुका जें नांव पडलां पळय पप्पू, ते एडवायझराक लागून पडला. तो एडवायझर कोण तो चेंज करतो. बर्वे एडवायझर जाल्यार तेका प्लीज माया पडटा चेंज कर. अरे तुज्या असेंब्लीन कोण लेटर इनवर्ड करपाक वयता, ते लेटर जर तूं घेयना म्हटल्यार जोक जालो मरे तुमचो. आमी थंय तुमकां मारपाक येयल्ले लेटरां गोंयकारांची जर तुमकां लेटरांय पडलेली ना, तुमकां पडला ते फक्त मायग्रंटांचे, वोट बँकांचे. गोंयकारांच्या लेटराचो तुमकां व्हॅल्यूच ना. ह्या पोगो बिलाचो तुमकां व्हॅल्यूच ना. तुमी असेंब्लीची फकाणां करून उडयल्ली आहा. आनी सीएमाक एक ह्या सगळ्या प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सीएमाक सांगपाक सोदता हांव की तुज्या साखळे रावपाचें. आयज जाल्यार म्हाज्या मनान चड मनान येयला की साखळेत रावपाचें म्हणून. तुका तुजी परिस्थिती जशी पार्सेकराची जाल्ली पळय तेच्याकून वर्स्ट करतलो हांव. ही चॅलेंज करता तुका, हांव चॅलेंज करता. तूं कापासतात आसा तुज्या कडेन, तू आडोवन दाखय म्हाका. आयज तुज्या साखळे मिटींग आसली दनपारां आमची, ती कॅन्सल जाली, फुडल्या विकान जातली. तुज्या कडेन कापासतात आसा न्हू, तूं आरजीचो उजो साखळेंतल्यान आडोवन दाखय, पालोवन दाखय. कित्याक प्रत्येक घरांतल्यान लोक जेन्ना आमी घरान वयता तुका गाळयांचो फार करता. बुरशो गाळयो मारता. सांगपाक शकना हांव लायव्ह व्हिडिओचेर. सो ही तुजी लायकी इलेक्शनाक कळटली. तुजी पप्पूगिरी, तुजी दादागिरी, तुजी हुकुमशाही तुज्या बोल्सान दवर. कित्याक तूं गोंयच्या चेडवांक आयज प्रोटेक्ट करपाक शकना, गोंयच्या बायलांक प्रोटेक्ट करपाक शकना. आनी ते असेंब्लीन नाटकां करताय. इंटरनॅशनल लेवलाचेर लॉच केल्ली आहा तुवें एव्हरी टायम. आनी तुमचो सरकार आयज सांगता ऑक्सिजनान कोण मरोंक ना. सो तुमच्या सरकाराचेर आमकां विश्वासूच ना. तुमी जाय तितले फावट आमकां भितर बसया, पूण आमच्या सायडीसून आमी पुलिसांकूय मेसेज दिल्ली आसा की प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां, तुमचो प्रत्येकाचो जॉब आमकां इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी पुलिसांक आनीक कोण रावला आसतलो अजून मेरेन. थँक्यू.